Deuteronomy chapter 4 verse 7. आम्ही सरीसपुरा केदाळा उलो मारल्यारी तो आमच्या लागींच आसा. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरीसपोर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जय दितलो झुजारितो. Psalm chapter 119 verse 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. John chapter 8 verse 3 to 11. प्रदवार करतना सुधारलेले एकले स्त्री एक शास्त्री आणि परिसेव जेजू सरशी हाण आयले. जम्यामध्ये तिका उभी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री स्त्री प्रदवाराची करणी आदरतानाच संपडली. तसले स्त्री एक पात्रांची विशी मारिसे म्हणून मोजनेन नियमशास्त्रान फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बघून आपल्या बोटार धरणीर बळून चार पडलो. ते थंय रावून सवाला घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलो तिका पयलं पातो मारूं. उपरांत तो परत्यान बघून धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्यात आनी मांडो पर्यंत तांचे निकाळले. उबे असलेले स्त्री सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये ते सकड खंय? कोणी तुका गुन्यांवकार केली? ना धन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस आनी मुखार पाताक करिनाका. Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयल्याय त्या प्रमाणे मुजी पावलां सांबाळ, वायट मुजेर जैत ओरिना जावं. Psalm chapter 119 verse 135. तुज्या मुखा मळसो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय. Psalm chapter 120 verse 1. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सरीसपरा उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. Psalm chapter 119 verse 149. सरीसपरा तुज्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक, तुज्या निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी. Psalm chapter 121. पर्वतचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सरीसपरा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. तरेसपोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. तरेसपोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो सनेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सरीसपोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सरीसपोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. John chapter 6 verse 51. हांव तो सर्गीत हांव देवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेन समास. Matthew chapter 5 verse 48. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो, तशी तुमी जायसर बरी.